असून तुझा सुमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती मोडा उल्हासान जीवनार तुझ्या सर्गीच्या जीवनात तुझ्या सुमिया उर्पे नामी आया बुद्धी मुखा तुका आम्ही हसिता काळजान मुना एकसा तुझी स्तुती गाता वरदा बलिदा तुका आम्ही भेटयता येता आम्ही ओडासून तुझा सुमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती मोडा उल्हास जीवनात तुझ्या सर्गीच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमच्या सोबे आसो. जिवंत ख्रिस्ते मुखार भावन आणि भयणीनो, पास्का काळाच्या आठवड्यान आमी आसाव. जेजूचें जिवनपण परत परत वांजेलिस्त आमच्या काळजा मनांत रिगोवंक प्रयत्न करतात. कित्याक हें समजून येन आठ आपूंक जावं सुद्दां तसलो मिस्तेर न्हय. जेजू जिवंत न्हय, मात्र एक जेजूचें जिवनपण न्हय एक खाली एक दिश्टीक पडलेलें तसलें एक रूप न्हय. जेजू खऱ्यान मासा रक्तान दिश्टीक पडलो, जिवन जालो म्हणून रुपीत करूंक ते प्रयत्न करतात. उद्देश इतलोच, त्या जिवनपणांत आमकांय वांटो आसा. मिसाचें बलिदान प्रत्येक जावन जेजूचें मरण आनी जिवनपणाचें बलिदान तें तातूंत आमी संभ्रमचें जेजूचें मरण आनी जिवनपण हो मिस्तेर आमच्या जिविताचो भाग. आनी ह्या खातीर ह्या सकाळीं फुडें आमी ताचे सरशी आयल्या. हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. सर आमचें उणेपण पातकां आमी वळखून घेवया. जायते बडेन जेजूचें जिवनपण आमच्या जिविताचो भाग जावंक ना. जिवनपणाची व्यक्ती जावंक सलवल्ल्याक सर आमची पातकां उणेपण वळखून सांगत आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्हे हांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून आनी दोनांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच सांगवार म्हणये सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकुळट, सुमिया काकुळट, ख्रिस्ता काकुळट, ख्रिस्ता काकुळट, सुमिया काकुळट, सुमिया काकुळट. महिमा देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांचो सारी सर्वेस्परा देवा सर्गी चाराया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता
आमी तुका वखणटा सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा तू संसाराची पाप करता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसला आमची मागणी मानून घे तिथ्या पवित्रज्ञ संगाती देवा बापाची महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. ह्या मिसाच्या तेसावा पासत मागया जे कोणें मीस दिला आनी तशेंच आमची तेसावाय सुम्या मुखार दवरया. सर्व पदवेदारा सासणाच्या देवा मनशांक बक्षाने दिवन परतून तांकां तुजे वेंगेंत घेवचे खातीर जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जीवनपणांत तुवें मनशा कडेन नवो करार स्थापलोय. ह्या कराराचो पास्क परबेंत संभ्रम करूंक तुवें आमकां फावो केलें. हें तुज्या मोगाचें देणें आमी भावार्थान वळखता आनी भक्तेन संभ्रमताव. तेंच आमचे जिणयेचे नवे सालीन परगटूंक आमकां सुबाम कृपा दी. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांतलें वाचप. पेद्रू आनी जुआंव लोकां लागीं उलोवन आसतनाच प्रधान याजक देवाळाचो कारभारी आनी साधुसेव ताचे सर्ती आयले. ते लोकांक शिकयतले आनी जेजू थंय मेल्ल्यांचें पुना जिवांतपण ते परगट करतले. देखून तांचेर ते रागान पेटले. तांणी तांकां धरलें आनी सांज उतरली. देखून रात फाल्यां जायसर बंदेन दवरलें. तरी तांची शिकोवन आयकल्ले जायते जण सतमनूंक लागले आनी दादल्यांचो संख्यो चड उणें 5000 जालो. दुसऱ्या दिसा जुदेवाचे फुडारी मालगडे आनी शास्त्री जेरुजालेमाक एकठांय जाले. श्रेश्ठ याजक अन्नास आनी कायपास जुआंव आनी आल्सेंद्र आनी श्रेश्ठ याजकाच्या घराण्याचे समेस्त तांच्या सभेक मेळ्ळे. पेद्रूक आनी जुआंव सभे उजेर उबें करून तांचो असो विचार केलो. खंयच्या पदवेन वा कोणाच्या नांवान हें तुमी केलें? तो वळ पेद्रू पवित्र आत्म्यान भरून तांकां सांगूंक लागलो. लोकांच्या फुडाऱ्यानो आनी तुमी मालगाड्यानो एक तोंटे थंय आमी एक दयाळ करणी केली म्हूण तुमी आमची जप्ती करतात आनी तो कोणाच्या पदवेन बरो जालो ते जाणा जावंक तुमी सदना करतात. तर तुमकां सोमेस्तांक आनी इस्रायेलाच्या सगळ्या फौजेक इतलें आमी कळीत करता. तुमी कुसार मारलेल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ल्या नाजरेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताच्या पदवेन हो मनीस बरो जालो तुमचे मुखार उबे जाला म्हूण तुमी जाणा जाया. तुमी बातम्यांनी उपकार ना म्हूण कान उडयलो फातर तो, पूण आतां तो खरोच जाला मोल्या फातर. ताचे भायर दुसऱ्या कोणाय वरवीं सोडवण मेळोवंक साध्य ना. कित्याक आमकां सोडवण दिवंक सकतात आसलें दुसरें नांव आख्ख्या संवसारांत देवान मनशांक दिलें ना. देवाचें उतार हें देवाचे उडुपकार. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलो फातर जालो बांदप्याचो मोलो फातर.
बांदप्यांनी नाका म्हूण उडयल्लो फातर जालो बांदप्याचो मुल्या फातर. सर्वेस्पराक दिन वसोया कित्याक तो बरो, ताचे विश्वासी दया ससनांक बाळता, तर इस्रायल ताका वाकोणो म्हणो तसो विश्वासी मोग ससनांक बाळता. सर्वेस्पराचे भक्त करतले म्हणो तसो विश्वासी मोग ससनांक बाळता. बांदप्यांनी नाका म्हूण उडयल्लो फातर जालो बांदप्याचो मुल्या फातर. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलो फातर जालो बांदप्याचो मुल्या फातर. आपले सर्वेस्पराचें काम हें पळोवन तुमी तटक जाता. दीस वो आयसो सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास आमी पावया. बांदप्यांनी नाका म्हूण उडयल्लो फातर जालो बांदप्याचो मुल्या फातर. लाभय सर्वेस्परा आमकां मुक्ती, आमचें जिवीत सोमयां कर सुखेस्त. सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका जय. सर्वेस्पराच्या घरांत रावन आमी तुका बरें मागता. सर्वेस्परस देवस आमचो उजवाड. बांदप्यांनी नाका म्हूण उडयल्लो फातर जालो बांदप्याचो मुल्या फातर. Hallelujah, 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 hallelujah. दीस वो आयसो सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास तर आमी बगया. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. उपरांत तिबेरिया सरोवराचे वेळेर जेजू परत्यान एक पोटी आपल्या शिसांक दिश्टीक पडलो. तें अशें घडलें. सिमोन पेद्रू जो उलो म्हणटात तो थॉमस, गलिलियाच्या काना शिराचो नथानाएल, जेबेदेवाचे पूत आनी जेजूच्या शिसा भितरले हेर दोग सांगाता असले. सिमोन पेद्रून तांकां म्हळें, हांव मासली पागोवंक वेतां. तांणी ताका म्हळें, आमी तुजे सांगाता येता. अशें बायटसर ते दोणीर चडले. पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. दीस उसवाडून येतना जेजू तडीर उबो आसलो. शिसांक मात्र तो जेजू म्हूण कळ्ळें ना. इश्टानो, खंय तरी मासली पडली गे म्हूण तांचे लागीं तो विचारी लागलो. कांयच ना म्हणून तांणी जाप दिली. तुमचें जाळ दोनीचे उजवे बगलेक उडोवन पळया, तुमकां मेळटली म्हूण ताणें म्हणटच तांणी जाळ बुडयलें. तवळ मासली इतली पडली तांच्यान जाळ ओडूंक जालें ना. तितल्यार जेजूच्या मोगाच्या शिसान पेद्रू लागीं म्हळें, सोमीन्स तो सुमी म्हूण सिमोन पेद्रूक ऐकतच मासले पाकतना काडून दवरलेलें वयलें वस्तूर पेंगटाक रेवडावन ताणें सरोवराक उडी मारली. पूण हेर शीस मासल्यांनी भरलेलें जाळ वडीत दोणीचेर फाटीं आयले. तडीतावन ते चड पयस नातले, चडूने 200 हातीं बर्न जायत. तडीर देंवतच थंय तांणी इंगळ्यांचो उजो आनी त्या उज्यार मासली देखली आनी थंय उंडोय आसलो. जेजून तांकां सांगलें, तुमी आत्तां धरलेल्यांतली थोडी मासली हांगा हाडा. देखून सिमोन पेद्रू दोणीर सोडून जाळ तडीक व्हडन हाडून आयलो. जाळांत व्हडल्यो व्हडल्यो मासल्यो आसल्यो, मेजून 153. इतली मासली आजुनी जाळ पिंदूंक नातले. जेजून तांकां सांगलें, येया आनी जेवा. तूं कोण म्हणून ताका विचारूंक शिसा मदल्या एकल्याकी धैर पावलें ना. तूं सोमीन्स म्हूण ते जाणा जाल्ले. तितल्यार जेजू फुडें सरलो आनी उंडो हातीं घेवन ताणें तांकां दिलो. तेच परी मासली तांकां दिली.
मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जेजू आपल्या शिसांक दिश्टीक पडलेलो हे तिसरे पावटी. देवाचें उदर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ते मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजूचें जिवनपण वळखून घेवंक जायते इन्कार केल्ले आसा, अजुनूय करतात. आमच्या मतीन थोडे पडी दुबाव येवचो सहज. कित्याक जिवंत इतले जण ह्या संवसारीन जियेल्ले परत जिवंत जावन फाटी आयले कोणी ना, तो एकलो मात्र. तशें म्हणटा ताका साध्य जालां गी, वय गी, न्हय गी म्हणून वाद आसा, दुबाव आसा. वांजेलांनी जर आमी पळयलें जाल्यार मातेव, मार्क आनी लुकांत जेजूच्या जिवनपणा विशयान सड्ड उल्लेख ना. खाली एक या दोन अजापां, ताच्या उपरांत तो सर्गा सोडून गेलो. तेंचो जुवांच्या वांजेलांत मस्त आसात, 500 अजापां आसात. जेजून दिश्टीक पडून तांकां शिकोवचें जाल्यार जायत्यो संगती जुवां. आनी जुवांच्यांत आज आमी आयकल्लें जुवांच्या वांजेलांतलें. आनी जुवांच्या वांजेलांत 2 कन्क्लुजन आसात. हें 21व्या अध्यायात हांव आयच्या वासा 21वें अध्याय. 20व्या अध्यायाक तो जुवांव बंद करता इतल्यार जालें म्हणून. आनी म्हळ्यार जायत्यो संगती आसात, त्यो सगळ्यो संगती गरजनान म्हणटा. परत्यान हो अध्याय कुडसिता, हांगा परत आनी हाच्या उपरांत पेद्रू लागीं तो संवाद आसतलो ते कुडसिता. कित्याक गाय? कित्याक म्हळ्यार जे कोण जेजूचें जिवनपण अणभव केल्ले ते सकास मोरोवन आसतना दुबाव आयलो. न्ही जाय की जेजूचें जिवनपण वय गी, न्हय गी, हें खाली एक विजन गी, या हॅल्युसिनेशन, मोतीचेंत एक भ्रमे गी म्हणून जायतो विवाद आसलो. आनी जुवांव एक विशेश जावन जें कितें आपणें अणभव केलां तें विवरूंच्या खातीर हें एक दृश्टांत आमच्या मुखार दवरता. देखून हे खाली एक गणीत मात्र न्हय, तातूंत जायत्यो जुवांच्या वांजेलांत जायत्यो संगती लिपोवन आसात. थोडे उक्त्यो दाखयता आनी ताका कनेक्शन जावन जायत्यो लिपोवन आसात. दाखल्याक आयच्या वांजेलांत आमी एक पळोवचें तर जाल्यार जेजू तांकां ते मासळी ते पयल्यान मासळी ते पागूंक वेतात म्हळ्यार पेद्रू आनी ताचे शिस आदल्या जिविताक फाटी येतात म्हणल्यार एक संकेत. आदल्या जिविताक फाटी येतात. पागी जावन आसले ते परत्यान पागी जावन म्हळ्यार जायतो लोक कितें क्रिस्तांवपण स्विकार केल्लो इल्लेशें शेळेपण वापरतना परत्यान आदल्या सालिकेच्या तसलो संकेत. पूण जेजू कितें करता, न्हय मात तांकां अजापी रितीन तांकां भेटता आनी तांच्या आपणाची पदवी दाखयता. तांकां तो ब्रेकफास्ट करता, नाश्तो करून दिता. मासळी आसा आनी उंडो आसा तो तांकां भाजून दिता. कोण करता हें? आमच्या घरा आमची आवय न्हय गी. देखून जेजू थंय ती एक आवयची एक कालेती जुवांव आमकां पळोवंक दाखयता. म्हणजे तुका बरें करून तो समजता, तुजे कश्ट कितें, तुजे समस्या कितें तुवें विवरूंची गरज ना, ताका समजता, तुजी निराशाय ताका समजता म्हणून पयल्यान जुवांव समजोवंक अशें येता. आनी देखून आमी जायते पडेन जेजूक भाव, सोमी, सोडवणदार म्हणून आमी उल्लेख करूंक इल्लें सलीस. पूण ताच्याकी चड जावन आमची आवय म्हणल्यार बरी, आमकां चड आनी चड समजोवची म्हणून समजोवचो म्हणून जर आमी मोतींत नियाळूंक या समजोवंक शकलें जाल्यार तें कनेक्शन आनी चड गुंडायचें जाता. आनी एक हांगा उल्लेख करता जुवांव 153 मासळी 153 फीश. अरे त्यो मासळी मेजल्यात कित्याक गाय म्हणून आमकां दुबाव येवंक पुरो, सवाल येवंक पुरो. जायते हाच्या विशयान विवरण दिलां. दाखल्याक सिरिल ऑफ अलेक्झांड्रिया आमच्या इगर्ज मातेचो एक दोतोर तशें बापोय म्हणटा आमी, फादर ऑफ द चर्च अलेक्झांड्रियाचो सिरिल म्हणटा 153 डिवायड करता तो 150 आनी 3 100 संपूर्णतेचे संकेत जेंतिलांक दाखयता म्हणटा. 100 बोकरे आसले, एक सुकोवन गेल्लो, ते बीं पडलें बऱ्या सुवातेर 30, 60 आनी 100 वंट्यांनी प्रतिफळ दिलो. 100 संपूर्णतेचे संकेत. देखून सर्व जनतेलांक प्रतिनिधित्व करता. 50
उरलेल्या इस्रायल कुळयेक म्हणजे इस्रायलाच्या शिंपडलेल्या कुळयेक प्रतिनिधित्व करता आणि 3 बाप पूत आणि पवित्रत्म्या प्रतिनिधित्व करतात. एकूण 153 म्हणून सिरिल ऑफ अलेक्झांड्रियाचे विवरण. सांत अगोस्तीन म्हणटा ताचे लेख दुसऱ्यांत आसा. ताचें विवरण कितें म्हळ्यार 10 उपदेश आसात नियमशास्त्र तावन आनी तशेंच 7 पवित्रत्म्याचे देणी आसात. हे दोनी सांगता घालतना 17 जातात. आनी 17 जर आमी कुडसीत हांव ही 17 नंबरां कुडसीत हांव 1 2 3 4 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 तशेंच 17 मुसरी कुडसिलें जाल्यार 153 येता. ताणें त्या दळा लेख केला 153 येता. एका तावन 17 म्हणून आसा. म्हणजे न्हय मात्र नियमशास्त्र बघा पवित्रत्म्याची देणी संपूर्ण जावन सगळ्यांक मेळटात. सुमेस्तांक सांगत हाडचेत आसलें नियमशास्त्र तशें देवाचें देणे सांगत हाडचेत आसलें म्हणून वो अगोस्तीन विवरिता. जेरोम पवित्र पुस्तक लात्या भाशेक तर्जुमो केल्लो आसलो 4थ्या शतमानांत. जेरोम म्हणटा 150 आनी 3 जातीच्यो मासळ्यो आसल्यो आनी सक्कड मासळ्यांक प्रतिनिधित्व करता म्हळ्यार सर्व जाती खातीच्या सर्व देशां भासांच्या लोकांक प्रतिनिधित्व करता हे. आनी जशें झाड पिंदोवंक ना तितली मासळी आसल्यार तशेंच ही गरज माता सगळ्यांक आपणाच्या वेंगेन घेता. कोणाकच भायर सांडिना. सगळ्यां सांगता येवन एक ही गरज माता जाता म्हणून सांग जेरोम वर्स मग न्हू. एमिसाचें बलिदान आमी भेटयतना जेजूचें जिवनपण आमच्या मतीन जिरोवंक जायना. कितलें विवरण दिलें तर जाल्यार दुबाव येताच. त्या जिवंत जेजूक आमी परत्यान भेटोवंक आसा. हाच्या पयल्या वाचपांत पेद्रू हाका साक्ष दिता. आमी कोणाक आयकोवचें तुमकां आयकोवचें गी आमी कितें पळयलां अणभव केला तें विवरिनासतना तें त्या विशयांत समजून दिनासतना रावंक जायना. असली एक ऊब आमच्या काळजांत उपजो. असले एका रितीची ओडणी त्या सोमयाचें अजरपण जेन्ना आमी येवकरिस्तान पात्र घेता वांटो घेता जेन्ना आमी पवित्र पुस्तक वाचता हें खाली एक मनशा दिश्टेन न्हय दैवीक दिश्टेन तें वाचूंक आमची मोत उजवाडाय म्हणून त्या पवित्र आत्म्या लागीं मागया. कित्याक पवित्र आत्म्याच्या कृपे विने सोमयाक सोमी म्हणून वळखून घेवंक जायना आनी ताचें जिवनपण आमच्या जिविताचो भाग जावंक जायना. परत येवकरिस्तान येवचो जेजू आमकां आपडू. आमची मोत आमचें मोण तो आपडू आनी ह्या मुखांत ताचे जिवंत साक्षी आमच्या जिवितांत आमी जावंक शकतले. हांव हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हणून मागात. प्रितीच्या बापा पास्काचो गूट संभ्रमून ही दानां हाडून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं बदलून सगळ्यावन वर्तें देणे तुजेंच जिवीत आमकां दितलोय म्हणून आमी जिव्या भावार्थान सत म्हणटा.
हे पवित्र देणे घेणे संपूर्णतेन सफळ कर आनी संवसाराच्या वंदवण्यांक पाठ करून सर्गींच्या अत्रेगांनी आमची काळजां लासूं दीत. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून हे उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखणी वर्त्या दबज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तोच तो दुलोबू निराप्रदिमेंड्रो संवसाराचें पाप काडता तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र पवित्र सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वरवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भवर्त सगोट परगतुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन कोणावरवी जय ख्रिस्ताची सोडया जय ख्रिस्ताची बापा, आमच्या सुरवणे पासत बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सुरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्या प्रितमेचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांतीस आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मागांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाऊ भयणीची काकुळटी कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परचडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम सुमेस्ताची दये कर म्हूण आमी मागता. अंकुर मरिये देवाचे माये संगती, भाग्यवन जुजे ती सोपोती, भाग्यवन धर्मदुता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांचो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं.
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना सांगता आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें दुसरें येणें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमी समेस्तांक शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे. पळया हो जावन आसा जेजू आपल्या शिसांची अस्कत काय समजाल्लो आनी तांकां एक आवय बरी खाण जेवण दिल्लो. आज परत आपणाक मोड आमकां दिता. ताचे मांस आनी रगत सेवन सड आनी सड ताच्या जिवनपणांत आमी भागीदार जाता. जेवणाक आपोवन घेतले आमी सुमेस्तां सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर पूण तुज्या उतरांत भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत तुमकां ससनाच्या जिवितांत. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. दैवी किनांतम कामोगा निकटावचे दिसोम्या देने तुझे.
प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, दयाळेन तुवें आमची सोडवण केली, तर दयाळेन आमकां सदांच सांबाळ. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली, तशेंच ताच्या पुनर्जीवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमच्याही सोवे आसो. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद तुमचे वयर घालो. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी कृपेन तुमकां धाडता. हालेलुया, हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया, हालेलुया. काळजा येशूच्या वाक्यान बुसोनीच्या मुखान सगळे साश्या आमकां सांडू नाका. मुखान सगळे साश्या आमकां सांडू नाका. उरिता उरिता जेजूच्या दिवकाळसा. उरिता उरिता जेजूच्या दिवकाळसा. मुखार पुत्रा सोवे अवकाळ बरी आशीर्वादी आमकां. मगन कुस्ती गुरबाई निमर आमकां आमच्या देवा आमच्या स्मरणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नबी आमेन. एकांगी सिंगल लाईफ एक सुऱ्यांची वेच हे बरें वा पाड हो विशय एप्रिल अंक्यांत तुमचे मुखार वाचूंक तयार रावा. तुम्ही ऐकालेंगे ऐकूंक ना ऐकूंक शेतात तर या कार्मेल गुड्याक एप्रिल 7 तारीखे तावन 9 तारीखे पर्यंत साजूचे कोवेंत बिकर्नाकट्टे 8वे वयल्या सर चरक्या भुरग्यांक आयोजीत करता देव आपोवण्याचे शिबीर. तुमच्या फुडारा विशीं समजून घेवंक प्रत्येक जावन उर्बेस्त कार्मेलीत याजक जावन या आणि देवाचे आपोवणे आयकया. If in the quietness of your heart you sense a gentle call to love and serve God and humanity and to give yourself to a higher purpose, it could be a call to religious life, a life of faith and community, moving deeper into your soul, finding that spark of the divine and sharing it with the world. Come, experience Carmelite life in this vocation camp for boys from 8th to 12th on April 7th, 5 in the evening to April 9th, 2 in the afternoon. Carmel Hill Bikarnakate welcomes you.